सुप्रीम कोर्टाचे निकालाचो सध्या गोयच्या साधारण 3,500 बारवाले लिकर शॉपवाल्यांक फटको बसला। गोय सरकार सुप्रीम कोर्टा मुखार फेरविचार अर्ज घालतले ह्या आशेर सध्या लिकर ट्रेडर्स आनी बारवाले रावल्यात। एक दोन राज्यांचे भौगोलिक परिस्थितीचो विचार करून ह्या निकालात सुप्रीम कोर्टान कांय निरीक्षणां केल्यात। ताचो आधार घडये गोंयाक जावं येता। गोंय सरकार ते निरीक्षणांचे आधाराचेर सुप्रीम कोर्टांत वचत जाल्यार घडये वास्को मुरगांव सारकेल्या वाठारांतले लिकरवाल्यांक थाकाय मेळूं येता। लिकर बंदीचे अंतर 500 मिटरा वयल्यान 220 मिटरा मेरेन सदय करतना सुप्रीम कोर्टान कांय निरीक्षणां केल्यात ती अशी। हायवे लागसार आशिल्ल्या 20,000 परस उण्या लोकवस्तींतले लिकर बंदीचो विचार ह्या फेरविचार निकालात सुप्रीम कोर्टान केला। हायवे वा सर्व्हिस लेणी कडल्यान 500 मिटर अंतर मेजीत जाल्यार अशा लोकवस्तींनी पुराय सोरोबंदीची परिस्थिती उप्रासूं येता। सुप्रीम कोर्टाक फिर्यादींच्या ह्या आर्ग्युमेंटांत तथ्य दिसले। ह्या आर्ग्युमेंटाचो विचार करून अशा लोकवस्तींक अंतर 500 मिटरा वयल्यान 200 मिटरा मेरेन सदय केला। सादारण अशेच तरेची परिस्थिती मुरगांव आनी वास्को सध्या दिसता। मुरगांव आनी वास्कोत आतां बार आनी लिकर शॉपांच उरिल्लीं नात। मुरगांवच्यान 3 हायवे क्रॉस लागतात जाल्यार वास्कोंतल्यान 2 हायवे वतात। सुप्रीम कोर्टान मानून घेतिल्लो आर्ग्युमेंट वास्को मुरगांवाक लागू पडूं येता, कारण हायवेचे कडेक सावन 500 मिटर अंतर धरिल्ल्यान सध्या मुरगांव आनी वास्को पुराय ड्राय जाल्यात। गोंय सरकार अजून तरी लिकर बंदीचे विशयाचेर सुप्रीम कोर्टांत गेल्लो ना, मात गेलो जाल्यार 220 मिटरांची सूट घेवंक घडये वास्को मुरगांव खातीर सुप्रीम कोर्टाचे हे निरीक्षणाचो विचार निकालाचे फेरविचारा खातीर जावं येता। ह्या विशयाचेर कितेंय सोल्युशन काडपाक मेळटा जाल्यार ते आमी काडटले आनी योग्य वेळार कोर्टान वतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। तातूंत कितें सोल्युशन काडूंक मेळटा हाजेर काडटले आनी योग्य टायमार योग्य पद्दतीन लॉजिकल कन्क्लुजन करून कोर्टान परत वचप ही गोश्ट आमी करतले। कितें पण ते टायमींग रिजनींग घाई करून करीत जाल्यार ते इट मे कॉलेप्स। एक्सायज डिपार्टमेंटाचे लोक तांकां हॅरेस करतात तांचो आयज केला तांकां कोणें काल लायसन्स रिन्यू करना दे आर नो मोर इन द एक्सायज। एक्सायज वाल्याच्या हातूनच उरना न्ही ते लायसन रिन्यू केल्ले आशिल्ले। लायसनूच रिन्यू करनाची प्रत्येकाक नोटीस येतली, ताजे नंतर एक्सायजचो रोल सोंपलो न्ही। एक्सायजाक हांवें इंटरप्रिटेशन करून म्हाका घालपाक लायलो, आयडेंटिफाय कर आउट ऑफ 3,000 probably around 1,100 go out now because of that 220 meter restriction. Around 2,000 will get notices from excise department that they will not be renewed, but their licenses will be kept alive so that they can shift wherever they want. Exact फाल्या सगळे जाले की हांव सांगता, but this is more or less line of action. To go to Supreme Court is a separate issue. Implementing Supreme Court order is one issue, and to go to Supreme Court for relaxation or some special consideration, you will have to create a document. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।